नमस्कार. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीसान हांव वनिता नायक सर्व वीक्षकांक स्वागत सुस्वागत करता. कविता रंग हे कार्यक्रमांतू आज हांव मेगेल 2 कविता घेवन आयल्या. आम्ही बायल संसार करता तांतू कितले त्रास येता, सुख उरता, अडचणी उरता आणि ताच्या बद्दल मस्त लोकांनी बरयल्या, कविता बी बरयल्या. तशी ते बायलां मनांतले विचार कशी बरोवन येता तशी दादल्यांक बी संसारा बद्दल कसं दिसत उरतले अशी म्हाका एक दिवस दिसले. ताच्या बद्दल बी सुमार लोकांनी बरयलें आसा, पण हांवें थोडे दादल्यांक संसारा बद्दल कशी दिसत उरतले म्हणून कविता बरयल्या. ती आज हांगा वाचून दाखयता. ती सर्वांक लागू पडना, ऐकया तर. अरे संसार संसार कविते नाव आसा अरे संसार संसार. होक्कल भायर सरली करच्याक नवीन जीवना सुरवात. होक्कल भायर सरली करच्याक नवीन जीवना सुरवात. दोळ्यान भरील उदाक पुसत निपयत. दोळ्यान भरील उदाक पुसत निपयत. तेन्ना होरेत लागता पळोवन तिक जालील बेजार. तेन्ना होरेत लागता पळोवन तिक जालील बेजार. हाचे मुखार तिक दिवचे ना दुःख हो निर्धार. हाचे मुखार तिक दिवचे ना दुःख हो निर्धार. जाल्यार ते एक दिवस व्हाविले डोळ्यातल्यान गंगा जमुना. आत मात्र ती कोणाक क्यार करना. ती उलयतना हांव लेखता ही दोळ्या भाषा की दोळ्या रापू. भिवन भिवन उलयता विचार करता नाका तो कोप. भिवन भिवन उलयता विचार करता नाका तो कोप. तिगेल चूक दाखोवन तिक करना हांव जोर. तिगेल चूक दाखोवन तिक करना हांव जोर. कोणा जाय ते पळोवचे तांडव मागीर. कोणा जाय ते पळोवचे तांडव मागीर. 3 वस्त्रां अंगडी गेल कुडे धक्क जाता जिवांतू. 3 वस्त्रां अंगडी गेल कुडे धक्क जाता जिवांतू. मात्र कसले उलयनाशी मेगेलो लेक्काचार चलता मनांतू. मात्र कसले उलयनाशी मेगे लेक्काचारू चलता मनांतू. रांदप रुची जायना जाल्यारी जेवन उडता लोणच्या खोळान. रांदप रुची जायना जाल्यारी जेवन उडता लोणच्या खोळान. एखाद दिवस ती कवी नज जाता हाजी आसा म्हाका जाण. एखाद दिवस तीक बी नज जाता हाजी आसा म्हाका जाण. पुर्ती रात न्हिदना ती म्हाका नज जाल्यार. पुर्ती रात न्हिदना ती म्हाका नज जाल्यारी. देवाक होरेत राबता कुडी भायरी. घरा पावच्याक बेगीन वेळ जाल्यारी. घराक पावच्याक बेगीन वेळ जाल्यारी. पावटी काडता भितरी भायरी भितरी भायरी. लग्न जालील थोडे वर्षान तीन म्हणच्या सूर केला. लग्न जालेले थोडे वर्षान तीन म्हणच्या सूर केला. हांव म्हणून हे दादल्या बरशी संसार केलो हांव म्हणून हे दादल्या बरशी संसार केलो जाल्यार म्हाका दिसता हांव ओगी आसा म्हणून हो संसार जालो म्हाका दिसता हांव ओगी आसा म्हणून हो संसार जालो आखिर इतले सांगचे आसा संसार म्हळ्यार काश्मीर शे. संसार म्हळ्यार काश्मीर शे सुंदर मनमोहक. सांगू जायना जाल्यार केन्ना जातलो आतंक. सुंदर मनमोहक काश्मीर शे जाल्यार सांगू जायना केन्ना जातलो आतंक. धन्यवाद. आता हे सर्व मनाचे खबर. संसार करतल दारल्या मना कसं दिसतले म्हणून हांव ही कविता सांगली. आता मन म्हणना पुढे म्हाका अनेक कविता याद आयल्या हांव बरयल्ली. कविते नांव आसा मन. तर मन हे कायम आमगे बरशी उरता ताजे लेखान हांव ही कविता बरयली. ताका सोडून खंय धांवचे शक्य ना ते म्हळ्यार मन. वय जातेरी चंदाय ताजी कमी जायना ते म्हळ्यार मन.
कल्पना शक्ती, इच्छा शक्ती अशी अनेक शक्तीन भरल्या हे मन, कितलकी पटे गोंधळान घालता हे चंचल मन. अशी हाव लेखल्या मन वर्क बदलता हे मन, सुख शांती प्राप्ती खातीर कसने करच्याक तयार हे मन. सानपणाधन विंगड विंगड स्वप्ना मागशी धावता हे मन. रुची रांदप तयार करच्याक जाता असल्यारी प्रसन्न मन. कसन कसन विचार करता हे येदेशे मन, शिस्त लायल्यारी तयार करच्या जाता उत्तम मन. संयम अंकुश असल्यारी मनाचिरी सुखी जाता जीवन, शिस्त लायल्यारी तयार करच्या जाता एक उत्तम मन. हाव हांग बसल्या जाल्यारी चंद्रार वचून येवची ताकद दवरता हे मन. हाव हांग बसल्या जाल्यारी चंद्रार वचून येवची ताकद दवरता हे मन. कसन सांगचे मन कसं म्हणता, कसन सांगचे मन कसं म्हणता. मन हे सर्व जाणता, मन हे सर्व जाणता. शांत मनान तो केन्ना आनंद खेळता, शांत मनान तो केन्ना आनंद खेळता. धन्यवाद.